मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत आपले मुणयारपण चलयता आसतना कोण परी सेवेच्या मोनान तें मुणयारपण चलयल्लें तें आमचे मुखार ताजें करपाक पवित्र पुस्तकांतल्यो 2 वळी तुमचे मुखार दवरता. किरीतपणी दोनूय वळी जावन आसा मातेवाच्या शुभ वर्तमानांतल्यो. पयली वळ जावन आसा 20 आवेसवर 28वी वळ आनी ती अशें म्हणटा: मनशाचो पूत हेरांक आपले सेवेक लावंक न्हय, बगोर हेरांची सेवा करूंक आयलो. जाल्यार दुसरी वळ 23व्या आवेसवरांतली 11वी वळ ती अशें म्हणटा: तुमचे मदें कोण पयलो तो दुसऱ्यांचो सेवक जावचो. मोगाळ बाबा भयणीनो, ही दोनूय उतरां दोनूय वळी आमचे मुखार दवरता सेवेचें जेजूचें मोन. कोणाच मदें उंतर करिनासतना, न्हय गरिबां मदें न्हय गिरेस्तां मदें, न्हय बऱ्या सवे न्हय वायटव्या सवे, जेजून सगल्या सवे एकाच मनान सेवा केली. अनाथ भुरग्यां सवे, विधवा सवे, तेच परी सांडलोल्या समाजान सांडलोल्या सवे, जाल्यार 2 वसूलदार सवे, नुस्तेकारां सवे आनी फारिसेवां आनी धर्मशास्त्र्यां सवे. कोणाच मदें उंतर केल्लो आमी पळयलें ना. बागयोन सा फ्रांसीस शावियर हीच जेजूच्या पावलांनी चलूंक आपलीं पावलां मारता. तें आमकां ताच्या जिवितांतल्यान पळोवंक मेळटा. जाल्यार हें स्पश्ट करूंक बागयोन सा फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांतले एक ल्हानशी घडणी तुमचे मुखार दवरता. 1542 ह्या वर्सा जेन्ना गोंयांत तो पावलो तेन्ना ह्या वाठारांत दुकोळ आनी उपासमार पडलेलो. तेन्ना ह्या संदर्भान तो लोकांच्या जिविताक पळोवन चुरचुरता. जेन्ना दुकोळ आनी उपासमार जाता तेन्ना कोणाच मदें उंतर जायना, सगळ्यांक तो लागू जाता. आनी ह्याच संदर्भान बागयोन सा फ्रांसीस शावेर सगल्यांचे सेवेक आयतो जाता. जे मेरेन जेजून सगल्यांची सेवा केली तेच भाशेन तो अंतर करिनासतना सगल्यांक जाती कातीचो न्हय म्हूण धर्माचो अंतर करिनासतना तांचे बुकेक तो पावता. तेच परी तांकां रावूंक नासलोल्यांक रावपाचे आलाशिरो तो तयार करता. ही जाली आमच्या शारिरीक पोसण, पूण न्हयच फकत शारिरीक पोसणा उदेशी पूण बल्की दुसऱ्याय म्हणजे ओत्मीक पोसणाय उदेशी तांची तो मजत करूंक पावता. तांकां खोंच जाली आपल्या त्या परिस्थितीची तेन्ना तो तांचे कडेन उलोवन तांकां फावो तो मागण्यांचो आनी ओत्मीक गोठायेचो तो आदार आनी आलाशिरो दिता. सर्व शेवटी जी गायाळ आमची भाव भयणां जाल्लीं तांकां तांच्या गायांक पेकोवणी दिवच्या खातीर तो मागण्यां वरवीं तांकां आपलो आदार आनी सहकार दिता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां जेजू आमचे मुखार दवरता कोण परी घडटल्या घडिता वरवीं आमी समाजांत व संवसारांत जातलें पर्यावर्तन अणभवूंक पावता, ओळखूंक पावता. जाल्यार जेन्ना देवाचें राज लागीं येतलें तेन्ना त्या काळार त्या घडितांनी जातली घडितांचेर नदर मारून आमकां देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण ओळख मेळटली अशें म्हणटा. आयच्या ह्या विशयाचेर म्हणजे बागयोन सा फ्रांसीस शावेराचे देखीन अंतर करिनासतना सगल्यांक सेवा दिवया नियाळ करता आसतना तुमचे मुखार एक ल्हानशें उदाहरण हांव दवरतां. आमी रस्त्या वेल्यान पॉयंट करता आसतना आमकां ट्रॅफिक सिग्नल्स आनी सायनबोर्ड्स दिसती पडटा. गरज आसा काय तांची? वय, गरज आसा अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. कारण जरी तर आमचें ध्यान मन आनी लक्ष लावन ह्या सिग्नलांचेर आनी सायनबोर्डांचेर आमी गेलीं जाल्यार आमी सुरक्षीत आमी वेचे आसा थंय पावता.
नाजाल्यार तांचो पाळो आमचें ध्यान मन आनी लक्ष तांचेर धरिनासतना आमी वचत रावले जाल्यार भोव अवघड परिस्थिती आमच्या जिविताक व उपसोयगूय घडूंक जाता. असल्या परिस्थितींनी आयचें शुभ वर्तमान आनी जेजूचें आनी भाग्यवंत सान फ्रांसिसाचें जिवीत आमकां आयच्या विशयाचेर नियाळ करूंक आदार करता. 3 मुद्दे ह्या विशयाचेर आमी घेवया आनी ते म्हणल्यार पयलो जावन आसा ध्यान मन लक्ष आनी समजणी. कसली समजणी गाय? समजणी जे भाशेन ट्रॅफिक सिग्नल्स आमकां आदार करता आमच्या जिविताचें मार्गदर्शन करूंक, तेच परी देवाच्या राजाची गोडिता आमकां आदार करता ताच्या मुल्यांचेर, ताच्या देण्याचेर आनी ताच्या राजाचेर. जेजूए आपलें जिवीत ह्या संवसारांत सोंपयता आसतना एक नवी आज्ञा आपल्या शिसांक दिवन म्हणटा, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. हीच जाली देवाची आज्ञा. हेच आज्ञा प्रमाणे तेणें मनशा कुळाक रचले. जे मापान तूं देवाचो मोग करताय त्याच मापान तूं एकामेकाचो म्हणजे तुज्या दुसऱ्या भावा भयणीचो मोग कर. हेंच जालें देवाचें राज ह्या संवसारांत. हेंच स्पश्ट करूंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. जाल्यार मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना देवाचें राज हांगा आनी आतां आमचे मदें आसा म्हूण आमी समजून घेतला काय? हें समजूंक आमी फावो तो प्रयत्न केला काय? ह्याच 2 प्रश्नांक आमचो जबाब जावन आसा आमच्या जिविताची चाल. खेरीतपणी देवाचें राज फुडें येतल्या काळ न्हय, पूण आमचेच मदें आसलेलें राज. तर हेंच वळखून घेवपाक आमी आमच्या जिवितांत प्रयत्न करुया. आयच्या विशयाचो दुसरो मुद्दो जावन आसा देवाचें राज शिकूंक. जेन्ना भाग्यवंत इनास्ते लोयाला जेजूची उतरां वापरून सान फ्रांसीस शावेराक म्हणटा, जरी तर सगलो संवसार तुवें सोडलोय आनी तुजो आत्मो इबाडलोय जाल्यार मनशाक कसलो आदार. हीच उतरां भाग्यवंत सान फ्रांसीस शावेराचें जिवीत नवसरता आनी नवो मार्ग म्हणजे जेजूच्या पावलांनी चल्लोलो मार्ग ताका उक्तो करता. तो देवाच्या उतराची, देवाच्या राजाची शिकवण घेवंक पावता. आपली आकारणी आपल्या वडिला भाग्यवंत इनास्ते लोयाला हाच्या मार्गदर्शना खाल करता आनी शेवटी जेजूच्या मोगान आनी सेवेन उलपल्लो सेवक सांग पावता. जाल्यार मोगाळ बाबा भयणीनूय आमच्या जिवितांत आमी जायते शिकप आपणायता आनी हेंच शिकप आपणावपाक आमी जायते कश्ट त्रासूय काडटा. कोण सकाळीं उठटा जाल्यार कोण रातीक लेट न्हिदूंक वेता, कोण लागीं हें शिकप घेता जाल्यार कोण परदेसांत वचून घेवंक आशेता आनी वावुरता. जाल्यार मोगाळ बाबा भयणीनो, देवाच्या राजाची समजणी घेवंक, ताच्या राजाचें हें शिकप घेवंक भाग्यवंत सान फ्रांसीस जेजूच्या पावलांनी चलूंक हेंच शिकप घेवंक खूब वावुरता. जाल्यार आमी आयच्या काळार देवाचे राजाचें शिकप घेवंक कितले तोजवितीन आमचो प्रयत्न केला काय? आमी हेच प्रयत्न करता आसतना आमकां फावो त्यो आसलेल्यो आमचे मुखार हाजीर आसलेल्यो सवलती आमी घेतल्या काय? दियोसिजेन जायतीं खातीं आमकां बावाड दिवंक वावुरता. देखीक आमचो दोतोनीचो केंद्र जावं तो पवित्र पुस्तकाचो केंद्र वो सेवा धर्माचो केंद्र, जायते कोर्सीस ही केंद्रां आमचे खातीर आमचो बावार्थ वाडोवंक, देवाची मुल्यां आमचे मुखार दवरता. जाल्यार ह्या कोर्सीसांचो फायदो घेवन देवाच्या राजाची शिकवण आमी घेवंक वावुरल्या काय? मोगाळ बाबा भयणीनो, जे भाशेन भाग्यवंत सान फ्रांसीस शावेर देवाच्या राजाची शिकवण घेवन
एक जेजूच्या पावलांनी चलून एक भाग्यवंत सांग पावलो तेच परी आमकांय आयज जेजू दर एकल्याक भाग्यवंत सांग आपयता जाल्यार आमचे मुखार आसलेल्यो देवाच्या राज्याची हातियारां म्हणगे जे कोसीस आमचे मुखार आमची खातीं दवरता तांचो वापर करून तांचो लाभ घेवंक आमी वावरुया. आनी आयच्या तिसरो मुद्दो म्हटल्यार जावन आसा जी घेतलोली आमी समजणी आसा शिकप आसा ते आमच्या जिवितान लावून घेवंक. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेन्ना जेजू आपल्या शिसांची आकारणी कोत्ता तांकां आपल्या सांगाताक घेवन भोंवता तेन्ना जी आपली मूल्यां आसली सुरवातेक हांवें 2 वळी सांगलेल्यो पवित्र पुस्तकांतल्यो ताचीच समजणी तांकां दिता. कोण परी तांणी अंतर करिनासतना सगल्यांचे सेवेक पावूंक जाय. कोण परी तांणी होच देवाची देणी आपल्या जिवितान अणभवलेली आसा ती दुसऱ्या सवें वांटूंक जाय. भाग्यवंत सान फ्रांसीस शावेर जेन्ना ह्या गोंयान पावलो उपासमार ताणें पडलेलो हेंच करूंक तो वावुरलो. भावार्थ नासलेल्या सवें भावार्थ ताणें दिलो, भुकेल्ल्यांक ताणें जेवण दिलें, तेच बरी पेकोवणी फावो आसलेल्यांक पेकोवणी दिली. आयज आमी आमच्या समाजान वावुरता आसतना जी समजणी देवाच्या राज्याची आमकां मेळ्ळोली आसा ती आमी आमच्या जिविताक लावन दुसऱ्या सवें वांटूंक प्रयत्न केला काय? कोणाच मदें अंतर करिनासतना सगल्यांक मेळून सगल्यांच्या सांगातान देवाचें राज परगटूंक प्रयत्न केला काय? तें वाडोवंक प्रयत्न केला काय? तर मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज जेजू भाग्यवंत सान फ्रांसिसाच्या जिविता वरवीं उत्तेजन दिवन आमकांय म्हणटा, जे पावलांनी हांव चल्लों त्याच पावलांनी तुमी चलूंक प्रयत्न करा. म्हजें मार्गदर्शन तुमकां हांवें दवरलेलें आसा, म्हजी आज्ञा हांवें तुमकां दिल्ली आसा. जे भाशेन हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. तर थोड्याच वेळान आमचो सोमी आनी दोनी ह्या आल्तरार उंड्या आनी सोऱ्या रुपान येतलो, जी आमी नियाळ्ळ्या त्या प्रश्नाचेर विचार करुया आनी ते आमच्या जिवितान लावन घेवंक फावो तो आदार आनी बळ त्याच जेजू कडेन आमी ह्या मुसा बलिदानांतल्यान मागून घेवया.